हांव आसा दिवाडे आनी दिवाडे हे एक निसर्ग संपन्न अशें बेट आसा. इट्स एन आयलंड. चारी वटेन उदक आनी सगळे वटेन ग्रीनरी, सगळीं शेतां इतली सुंदर दिसता. पावसान तर सामकें हांची निसर्ग उठून येता. आनी हांची फक्त निसर्गच न्ही, हांची घरां सुद्दां इतली सुंदर आसा आनी ती पळोवपा खातीर लोक खंयच्यान खंयच्यान येता. चडशीं ओल्ड पोर्चुगीज आर्किटेक्चराचीं घरां आनी इतली बरे तरेन मेंटेन केल्लीं आसा आनी हाजे खातीर दिवाडे खूब फेमस आसा. पूण आनीकय एक कारणां खातीर दिवाडे फेमस आसा आनी हांगा खुबशे ट्युरिस्ट हांगा येता मुद्दम सोदत. हीच ती प्लेस ज्या जाग्याचेर लोक खंयच्यान खंयच्यान येतात. स्पेशली ट्युरिस्ट येता आनी गोंयचेय लोक खूब जाण येता. हें आसा बार, म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटलें. आनी बाराचें नांव आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट. अशें कितें स्पेशल आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंटा भितर, कितें गोश्ट ते टेस्ट करपा खातीर हांगा स्पेशल येता ती आमी पळोवया. चलात तर. पोर्तुगीजांनी गोंयान 500 वर्सां पयलीं काजूचें झाड हाडलें आनी हे काजूच्या झाडान पूर्ण गोंय कवर केलें आनी तें आमच्या इकॉनॉमी खातीर सुद्दां आयज इतलें इम्पॉर्टंट जाल्लें आसा. आनी त्या शिवाय आमच्या पुर्वजांनी ह्या काजूच्या झाडाचेर वेगवेगळे तरेचे एक्सपेरिमेंट केले आनी तातूंतल्यान जायते प्रॉडक्ट तयार करपाचो प्रयत्न केलो. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट प्रॉडक्ट ह्या काजूच्या पासून आमच्या पुर्वजांनी तयार केलो आनी तो म्हणजे काजूची फेणी. आनी ही काजूची फेणी फक्त गोंयानूच मेळटा आनी ताज्याच खातीर हाका GI टॅग मेळिल्लो आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिल्लो आसा. जी काजूची कारण हांगाच ती काजूची फेणी जाता आनी खंयच गोंय भारतभर खंयच जायना अशे तरेचो हो काजूची फेणी. आनी ताजेर ट्युरिस्ट सुद्दां इतले सामके पिशे आसता की स्पेशल लोक हांगा येता काजूची फेणी ट्राय करपा खातीर आनी त्या शिवाय काजूची बुर्राकय ट्राय करपा खातीर. सो आमी अशेंच आयल्यात आमच्या दिवाडे आयलंडाचेर आनी हांगा आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट. हाजी स्पेशलिटी म्हणजे ह्या आयलंड बार रेस्टॉरंटाचो ओनर जो आसा तो अनिल दुर्भाटकार हांणी एक नवो प्रयोग हांगा केला आनी तांणी फेणीक एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हेल्या. सो ती स्पेशलिटी म्हणजे तांणी फेणीचे जवळ जवळ 18 वेगवेगळे तरेचे फ्लेवर्स तयार केल्या. आमी हाजे पयलीं आयकल्लें कॅज्यू फेणी, त्या शिवाय आमकां 1-2-3 फ्लेवर आमकां खबर आशिल्ले, थोडे काडटाले. पूण 18 तरेचे फ्लेवर काजू फेणीचे अनिल बाबान हांगा तयार केल्या. तो एक खरोच इनोवेटीव असो हें आशिल्लो आनी ताजे खातीर मुद्दम पळोवपाक आयल्या की बाबा हे कसले कसले फ्लेवर आसा हांगा आनी ह्या फ्लेवरा खातीर ते गोंयच्यानच न्ही तर भारतभरचे लोक हांगा एट्रॅक्ट जाता आनी ते मुद्दम पळोवपाक येता की हे कसले हे डिफरंट टायपाचे फ्लेवर ट्राय करपा खातीर स्पेशल भारतभरच्या वेगवेगळे ट्युरिस्ट एरियांतल्यान भारतांतल्यान येता हांगा मुद्दम पळोवपा खातीर आनी टेस्ट करपा खातीर. सो आमी आतां पळोवया हे कसले कसले फ्लेवर आनी तांणी ते कशी तयार केले, तांकां कशी कल्पना आयली हें आमी तांचे कडेन जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. ताजे पयलीं सर्वात आमी तांचे कडेन उलोवचे पयलीं हांव तुमकां मुद्दम हो मेनू वाचून दाखयता. हो आसा तांचो मेनू आनी ह्या हाचेर आतां ऑलरेडी 18 फ्लेवर काजूचे मेनूचेर मेन्शन केल्ले आसा. सो हे खंयचे खंयचे फ्लेवर, एक म्हणजे काजू फेणी जी नॉर्मल विदावट फ्लेवर काजू फेणी आसा. त्या शिवाय आयलंड स्पेशल मसाला म्हणून ताजे एक फ्लेवर आसा. त्या शिवाय वंडर म्हणून एक फ्लेवर आसा. त्या शिवाय पुदिना फेणी म्हणून वेगळी केल्ली आसा. जिरा, बडीशेप फेणी, जिंजर फेणी, जामून फेणी, कोरिएंडर फेणी, लेमन ग्रास फेणी, कार्डमम फेणी, कॉफी फेणी, पी अरोमा म्हणून ताजेर एक कोड वर्ड यूज केला. त्या शिवाय रिलीज फेणी, मसाला फेणी आनी लास्ट म्हणजे स्टार फेणी, गार्लीक फेणी आनी तिकी फेणी. सो अशे तरेचे 18 फ्लेवर्स तांणी तयार केल्या आनी तांणी ते प्रत्येक फ्लेवर डिफरंट टायपाचो आसा, ताका वेगळी टेस्ट आसा आनी म्हणून लोक हांगा स्पेशल येता हे वेगवेगळे फ्लेवर्स फेणीचे ट्राय करपा खातीर. सो आमी आतां अनिल बाबा विचारया. अनिल बाब, तुमी हो फेणी फ्लेवर वेगवेगळे करपाची तुमकां कल्पना खंयच्यान आयली आनी तुमी केन्ना हें सुरू केलें? जाली 25 वर्सां जालीं हे फेणी नांव आसा. स्टार्टींग आमी अशें हाडटाले एकामेकाक आमी हें उलोवन एकामेका कडेन डिफरन्स चेंजीस करून बीन अशें आमी फेणी हाडटालीं आनी करताले. आयज पयलीं स्टार्टींग हांवें मसाला हाडलो, देन मागीर हें हाडलें, जिरा हाडलें, मागीर लेमन ग्रास हाडलो, मागीर अशें 2-3 फ्लेवर हाडून हांव आपल्याक चलयतालो.
मागीर एकदां कंपिटिशनाक पडलो, हांगा पडलो, मागीर ते एकार एक अशें चालूच उरले. जायते फ्लेवर केले, जायते हेचे आउट ऑफ वेक वचून हांवें ते करून घेतल्या. एकदां कोणें म्हाका ना सांगलां, हांव दुसरे वचून करून घेतल्या. पूण एकट्या कडेन डिपेंडंट रावना हांव. डिपेंडंट हांव कोणाच कडेन रावना. कारण तुमी फेणी काडना, घेवचे करचे पडटा. एक कित्याक तेंचो ओपिनियन घेता, ते काडटा, तेवूय घेता. थोडे कडेन हांव ज्या लुगारात चेंजीस करपाक जाय त्या लुगारात चेंजीस करून हांव घेता. आतां स्पेशल आमी काडला गंजण काडलेले आहा, म्हणजे आमी लेमन ग्रास हो वेगळो फ्लेवर तयार केल्लो आसा. देन पी आमचो आयलंड स्पेशल हो एकदम युनीक प्रॉडक्ट कसो आसा. देन वंडर जाल्यार विचारूच नाका, लोक सारके पिशेता. ते म्हाका सदांच विचारता लोक, वंडर म्हणल्यार कितें? हांव तांकां एकूच सांगता, वंडर म्हणल्यार यू मस्ट ड्रिंक आनी यू वंडर युअर सेल्फ, देन यू कम टू नो वॉट इज वंडर. ओके, सो पितिगे तुमकां इफ यू वंडर वॉट इज इनसायड, दॅट इज द आन्सर ऑफ दॅट. इतकेंच तांकां सांगता हांव. तर नांवां तुमी सांग बरी, तुमी इमॅजिनेशन आनी हें यूज करून नांवां दवरल्या. दवरला तशें की दवरला की बाबा तें कोणाक कळोवंक उपकारना. जायते जाण म्हाका चॅक करपाक येयले, आमचे व्हडले व्हडले कूक सुद्दां येयले, चॅफ सुद्दां येयले, कितें आहा काय म्हणून. पूण ते तुमचो फॉर्मुला सामको सिक्रेट, तुमकां कोणाक खबर नासता? ना काट्टेल्याक खबर आहा, पूण काट्टेल्याक खबर ना की हांगा परत येवन हांव आनी चेंज करता म्हणून. ओके, तुमी हांगा हाडून तो आतां आनीक एडिशनल कितें एडिशनल करपाक जाय तें आमी करता. कळ्ळें तुका? इवन बाकीचे आमचे फ्लेवर आसा, आतां सगळे फ्लेवर आसा. हांव तो स्टार म्हणून काडला. एक्चुअली म्हाका चड मेडिसिनाचो स्टॉक आसा. तेन्ना म्हजें वाचन बीन जायतें आसता, तेन्ना हें अशें करूं कित्याक येतलें? तो एक म्हाजो सदांच क्वेश्चन मार्क जालो. एक्सपेरिमेंट करीत आसता. हय. इवन ही आतां वंडर फेणी म्हणटा ती 2 वर्सां ट्राय केली काडटलो म्हणून. पूण लोकांचे सदांच पयलें गेलां, कितें काडटा न्हू त्या लोकांचे ओपिनियन पयलें घेता. 105 सॅम्पल ऑल ओव्हर इंडिया हांवें दिला. ऑल ओव्हर इंडिया 105 सॅम्पल हांवें दिल्या आनी लोकांचे ओपिनियन घेतला, बाबा हो काडू काय नाका. थोडे आम सटन आहा म्हाजे ते सडन प्रोडक्ट आहा ते हांव सदांच तशें केल्या. बाकीचे मागीर आनीक आतां तरी काडपाचो म्हाजो स्टार एक काडला हांवें. तुमकां फीडबॅक कसो येता मागीर लोकां कडच्यान जेन्ना तुमी 100% म्हाका म्हणटा गो हेड. हांगा येयल्ले लोक प्रत्येक जाण येता, दे गो हॅपिली, दॅट इज माय एसेट. थोडी नांवां आसा तुमची ती अशी कोड काय दिसता, पी अरोमा कितें आहा सांगपाचें. इट इज पी अरोमा म्हणटा धाकटे तशे प्लांट आसा. कितें एक्चुअली ते जाण पी अरोमा म्हणटा प्लांट आसल्या कारणान तें कितें तें आदी जाणटी मनशां कितें त्या धाकट्या ल्हान भुरग्यांक दितालें. कितें पूण एकट्या कोणें काडलेलें तेणें म्हाका दिलें ना. हांवें म्हणलें कित्याक काडचो ना, आय कॅन ट्राय माय सेल्फ. आनी म्हाका जिद्द आसा हांव करपाची. आय नेवर डिपेंड अपॉन वन पर्सन. हांव केन्नाच कित्याक हे मनीस कितें आसा एक एकदां जेलसी आसा, ना म्हणली ना. कितें तेन्ना कितें जाता, तुमकां पयलीं आपूण जे कितें करता तें आपल्याक पयलीं खबर आसपाक आनी लोकांचे हय तेन्ना लोकांचे पयले ओपिनियन म्हाजे सदांच कितें आहा, तूं लोकांचे ओपिनियन घेता. हांव तो सगळो मसालो विकता. हांव तांकां कितें आहा तांकां विचारता, बाबा तुमचे प्रॉब्लेम हेजेर कितें आसा. ना हांव आसाच पळयता कितें मागीर आसा विचारता तांकां, मागीर तुमचें ओपिनियन कितें हेजेर कितें आहा, वेर हॅव टू गो चेंजीस, कितें करपाक जाय, आय चेंज फास्ट. म्हाका ती एक टॅक्टीक आसा करपाची, असं हें आसा ना कित्याक आतां डिलिंग विथ 25 years ते खूब जाले. लोकांचे फीडबॅक घेवन हय लोकांचे फीडबॅक घेतल्या शिवाय केन्नाच प्रोसीड जायना. कितें मेन म्हाका म्हणटा ते कस्टमर. आय ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू कस्टमर, दुसरी काडटल्याक आनी तिसरी म्हाजी. कितें हांव हितून हो न्हू, पूण कितें आसा जेन्ना लोकांनी बरें म्हटलें काय ना तें म्हाका बरें दिसता. म्हाजे कडेन बरें आसा म्हणून हांव लोकांक सांगून हांव तशें तें हांव बिलीव करिना. लोकांनी सांगूंक जाय बाबा हे तुवें केलां. हातूंतलो सगळ्यांत मोस्ट पॉप्युलर फ्लेवर खंयचो आसा, सगळ्या लोकांक आवडटा तो? आतां मोस्ट पॉप्युलर फेणी जाल्यार आयलंड स्पेशल जाल्या आनी वंडर जाल्या. आयलंड स्पेशल मसाला आनी वंडर. तातूंत तुमी खूब आयटम्स घालता काय? स्पायसीस सगळे आसता, वेगळे स्पायसीस. एक्चुअली बेजी सांगपाचें म्हळ्यार स्पायसीस म्हळ्यार लोकांक अजुनूय खबर ना स्पायसिंगाक मेडिसिनल इफेक्ट आसा. आमी फक्त मसालो खाता म्हणल्यार कितें पिशा खाता म्हणजे एक्चुअल खबर ना बाबा मसालो आमी कित्याक खाता पळय तो म्हाका जशें दिसता. कितें तेन्ना मेडिसिनल एक्चुअल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसा. इवन कोरिएंडर
कोरिएंडर सुद्दां आतां आसा. इवन अदरवायज सुद्दां फेणी पयलीं लोक हाजे खातीर घेताले न्ही वेगवेगळे. आतां एक स्पेशल कोरिएंडर आहा. कोरिएंडर हांवें एकट्याक काडून कित्याक लायली पळय, आमचे आदले जाणटे शेतान वयताले, खडणी काडटाले, तेन्ना ते कोथमिरीचें उदक व्हरताले, रिलीज हीट काडपाक लागून. पण आतां हांव पळयता कितें जायते मेळटा कस्टमर येता आनी ते पोटान वळटा म्हणटा, पोटान बरें ना, कितें येता म्हाका तूं कितें वखद आहा कितें सद्या आमदार पयलीं सुवातेर तूं पयलीं कोरिएंडर घ्या, पयलीं मातशें रिलॅक्स जाया. पूण हे जायत्या डॉक्टरान सुद्दां म्हाका टेस्ट केल्लो आसा कितें, पूण तांकां सुद्दां बरें दिसलेलें आसा ना म्हणली ना कितें कितें, पूण तांकां सुद्दां एक रिलीफ मेळ्ळें आसा. आतां हो तो स्पेशल मसाला, नॉर्मल मसाला म्हाजो आहा लास मसाला पळय आहा तो सुद्दां कितें आतां आमच्या थोड्याक थंडी जाली कितें जालें लोक हांगा येता, घेतल्या उपरांत लोकांक तें बरें दिसलां, लोकांचो आजुनूय म्हाका रिस्पॉन्ड बरो आसा. इवन थोडे कितें म्हणटा आपणाक जोर येता, जोर येयले म्हणून हांव कितें म्हणटा काय जाणा इल्ली मार म्हणटा ती 1-2 पॅक मार. तुमी आतां हे हांगा सद्या डॉक्टर जाले. हय थोडे दोतोर म्हणटा म्हाका, थोडे म्हणटा हांव म्हणटा इल्ली मार रे मार आनी आनी कितें जर वचत ना जाल्यार व्हर आनी घरा बरी आंगाक बरी काड आनी न्हीद जगात. पूण अशें आयकलां कितें आंगाक तर लायली तुवें न्हू एक 5 मिनटान तुजें आंग मातशें बर्न आवट जळ्ळ्या सारकें जाता. मागीर जे पळय तुका एक हें सरता न्हू उजो भायर सरता म्हणजे उदक स्वेट भायर सरता न्हू टोटली अशें. पयलीं जाणटेले बीन हे यूज करताले फेणी वेगवेगळे जाणटेले आतां मसालो म्हणटा तो आदी आनी ते कितें बुजू लावन कितें करताले तें करता. पूण आतां कितें आहा तशी फेणी आतां आदल्यो नावूय हांगा आतां सांगपाचें म्हणल्यार आतां कितें आहा प्रत्येकान चेंजीस केल्ले आपले काडपाचे कशें आहा पळय ते नांव मानीक तितले प्युअर आतां पयले भशेन मेळना. ना प्युअर मेळना. आमचें कितें आतां आदली पळय हें पळय स्ट्रेंथ पळय आहलेले तितकी आतां काडिना आमचें कितें आहा लोकांचे आमचे थोड्यांचे मांडणी अशें आहा कितें बाबा तुमी इतके आमच्यो बिजनेस करता थोडे मांडल्या तुमी इतको खरी कित्याक काडटा अशें हांवें एक एकट्या कडच्यान आयकलां तुमी खरी इतको कित्याक काडटा. आमकां कितें 2 क्वॉर्टर मांडल्यार ते मदीं एका क्वॉर्टरान तयार जाता. आमी खातले की आमी जोडटले कितें तेंचे वांगडा. पूण तेंचे बजेटीक पळोवन तेंच्यांनी मातशें स्लो डावन केल्लें आहा. आदीं कितें 25 काडटाले हांवें 25 सुद्दां काडून दिल्या. हांवें सगळे कडच्यान सोरो हाडला काणकोणच्यान पोतान हांगा वेलागोवा सालय बिचोले सांकळे जाल्यार. पूण मागीर सेलेक्शन म्हाका जेन्ना कळ्ळें की डिफरन्स वेगवेगळे कडेन ट्राय करून तुमी खंय तरी तेन्ना पयलें की बाबा हें अशें अशें आसा तेन्ना मागीर हांवें कितें केलें सटन मनीस धरले अमकेच तितून काडून घेता. पूण आजून तुमचें तांचें आतां एक बॉन्डिंग तयार जालां तुमकां ती क्वॉलिटी तुमकां खबर आसा. क्वॉलिटी तांकां सांगता हांव पयशे हे सगळेच न्हू लोकांक तुमचे लोकां पर्यंत तुमचें बरें दिलें म्हाका उमेद भितर तुमी काडटल्याकूय उमेद कितें काडटल्याकूय उमेद. तें कितें आसता हांव जेन्ना बिजनेस करतलो तेन्ना तुका बिजनेस मेळटलें कितें म्हाजे बिजनेस सगळे हांव लोकांचे कस्टमर डिपेंड आसता ते कशें तुमचे मेनली तुमचे कस्टमर हॅप्पी करपा खातीर आनी तुमची क्वॉलिटी हे तुमचो मेन मोटो आसा. आतां तुमी हेच इतले फेवर जाले तरी आनीक म्हाका संची काडपाचें आनी म्हाजी एकूच काडपाची इच्छा आसा की बटरफ्लाय एक्चुअली नांव दिलां बटरफ्लाय. एक्चुअली बटरफ्लाय इज अ प्लांट. सडनली थट्ट करून तकलेन कोणाचें वचपाचें ना तें म्हणजे इट इज अ कोड खेळला म्हणजे कोडूच न्हू तें एक्चुअली हॅड नॉट गिवन अ कोड बट तें काडटलो शुवर फुडल्या वर्सा काडटलो 100%. हे सगळे चडशे आसा ते प्लांट एक्सट्रॅक्ट हय इज अ प्लांट. हें आतां पळय बटरफ्लाय काडूंक सोदता न्हू इट इज अ प्लांट. सद्या म्हाजे एकूच धाकटें हें प्लांट आसा तें आतां परत रिटर्न आतां पावसान चड आहा पडटा म्हणून तें म्हाका तें ट्रान्सप्लांट करूंक मेळना की आनी एका म्हाका फ्रेंडानूच सांगलां की काडटे तें आपूण तुका सपोर्ट करता. इवन वंडर सुद्दां काडपाक तेजोच एकट्याचो म्हाका सपोर्ट एकटो फ्रेंडाचो तो म्हाका हें काडून पळय ट्राय कर बरें आहा. आनी खरें म्हणचे आतां ह्यो आतां इवन आतां हे पळय काडल्या न्हू स्टार बी सुद्दां काडल्या न्हू युरीक एसीड बीन तितून वचपाक जाय कित्याक म्हाज्या वाचनान जेन्ना म्हाका मेळ्ळा न्हू त्या प्रमाणे तुका सांगूंक शकता की युरीक एसीडा बीन तें एकदम बरें अशें म्हाका दिसता. कितें अशे फ्लेवर्स आनी गोंयान कोणी काडूं नाशिल्ले. काडटा लोक काडटा अशें न्हू थोडे काडटा पूण कितें आसा काडलें म्हणून उपकार ना. तेजी फेणी तेजो स्टँडर्ड दवरप मेनटेन करप हो मेन. सगळेच म्हाजे कडेन आतां सगळ्यात दुसरे कडेन आहा हें ना तें तुका सांगलां हांवें म्हाका हाडटा तें हांव कोणाक दिना. म्हाका दिसलें कोण एकट्यान कोणें तें म्हाका बोट दाखयलें तें हांव रोखडो चेंज करता. म्हाका चेंज करपाची केपेबिलिटी आसा आनी म्हाजे कडेन सगळे फ्लेवर आसा. कशें कितें करूंक जाय कितें ना तें म्हाका सगळें हेज्या हातून कळटा.
सांगपाचें म्हणल्यार की आनी लोकांनी म्हाका असो सपोर्टूय दिल्लो आसा की ते म्हाका सदांच म्हणटा गो हेड. कितलीं वर्सां 20 वर्सां तुमी हें करता, तुमी इतले एक्सपर्ट जाले आसता फेणीक आनी ताची मिक्सिंग आनी बाकीच्या फ्लेवरां भितर सारकें मिक्सिंग आसता, चालूच आसता, कितें चालूच आसता. आनी हांगा स्पेशल लोक येता ह्या फेणी खातीर, खंयच्यान लोक येता? म्हाका ऑल ओवर इंडिया येता. आतां सुद्दां बाबा ट्युरिस्ट येवपाचे आहा, कितें ट्युरिस्ट येता. आतां म्हाका कितें काणकोणच्यान म्हण तूं, वाळपयच्यान म्हण तूं, साखळेच्यान म्हण तूं, मागीर पणजे, म्हापसा कस्टमर म्हाका आसा, शिवोले जायते कस्टमर म्हाजे आसा, पेडणे. स्पेशली ते फेणये लागून जाता चडशे, फेणये लागून. आनी तितून आनी कितें मातशें गोवन फूड केल्लें आसा की लोकांक सांगता हांव चड हें करिना, पूण कितें जाता मातशें तेवूय हांवें टोटली गोवनूच दवरलेलें आसा की गोवन मसालो आमी स्वता ओन तयार मसालो करता आनी तो लोकां पर्यंत आमी दिता. लोकूय हांगा येता, खाता, एन्जॉय जाता. कितें हें म्हाजें व्हडलें एसेट आहा खरें सांगपाचें म्हणल्यार. म्हाका तें येना, पयशे येता पयशे वयता, कितें म्हाका त्या हातून हें कांय ना. पूण कस्टमर सॅटिस्फाय जावन वता. आनी लोकल तुमी फ्लेवर ताका फेणीच न्ही, इवन जेवण सुद्दां तुमी प्युअर सारकें. तुका कोणाक तशें कोण आतां सद्या आमी एकूच रायस प्लेट सर्व करिना. ती म्हणजे कितें आमी ताका रिजन आसा जायते, पूण दिले जाल्यार आमचें कितें वडपाक जाय तें आमचें किचन घरान लागता म्हणल्यार. पूण आमी कितें आहा त्या हातून आतां फुडाराक पळय चिंतता फुडें हें करपाचें, चेंजीस करपाचें हें कितें जाय पळय तें. पूण फुडल्या वर्सा हांव मसालो काडटलो शुवर, बटरफ्लाय काडटलोच. खूब आसात. आनी आतां पळय हांगा पळय फ्लेवर दाखयल्ले आसा पळय, हे आतां जिंजराक सगळ्यांक खबर आहा. ही वेलची म्हणून बरी आहा. आतां कितें किरायतें हाडलां हांवें, किरायतें म्हणून लोकांचो अजून बरो रिस्पॉन्स म्हाका मेळोना. किरायतें मागीर स्टार म्हणून हेका 2-3 तरेचे फ्लेवर आसा. आज लोकांचे जायते समज कितें जालो स्टार म्हणल्यार स्टार एनीज म्हणटा, एक्चुअली इट इज नॉट स्टार एनीज. मागीर वंडर जाणा तुमी हांगले वेलची, एक कोरिएंडर बीन, पुदिना. आनी एक तुमी आतां दाखयलें म्हाका तो किरायतें म्हाका सांग. सो हें एक्चुली पयलीं किरायतें म्हणून ते मेडिसिनल प्लांट आसा, ताजोच तुमी तो घालून तो काडून ताणें काडलेले आहा, ते कोणें काडलेले आहा पळय ते. पूण फुडल्या वर्सा हांव आनी चेंजीस करून काडटलो सारकें शुअर 100%. आतां हाडला ते लोकांक कितकें बरें वयता तें हांव सांगूंक नकळो. पूण फुडल्या वर्सा आनी काडटलो हांव, चेंजीस करतलो किरायत्यान. तितून किरायत्यान चेंज करतलो की आनी कितें कितें यूज करून तें हांव तें करतलो. पूण म्हाजे हिसपान त्या लोकांक किरायत्यांक डिमांड येतलो अशें म्हाका दिसता. सद्याक दुसऱ्या कडच्यान हाडलां पळोवपाक. टेस्टी परस ते हाजे खातीर चड हेल्था खातीर म्हाका चड लोक डायबिटीज बीन एका तेका तुका सगळ्यांक ते मेळोंक बरें रिजल्ट मेळटलो. इवन आतां मागीर हें आसा कोरिएंडर बीन, हें आमचें गार्लीक आहा, गार्लीकूय बरी आहा. मागीर तिखी आसा, ती एक्चुअली कॅलेस्ट्रॉल बीन एकदम बरी. तिखी, वेलची सुद्दां कॅलेस्ट्रॉल म्हणटा ते वेलची सुद्दां पळय आसा न्हू, ती कॅलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता. आनी हे जे कोण तुमी हे जे कोण ट्युरिस्ट हांगा येता ते कशें कितें हें करता, कितें थोडे शॉर्ट्स घेता काय तेंची कितें बॉटल्स व्हरता काय? ना ते शॉर्ट्स घेता. थोड्यांक लायक जाता न्हू, थोडे मागीर हें करता बाटली मागता. पूण तेंचे मेन प्रॉब्लेम कितें जाला, ते व्हरपाक भियेता गाडयांनी बीन. लीक जायत म्हणून? ना लीक न्हू, आडयता न्हू, आडयल्यार पण डिमांड करता न्हू पयशे हेंका तेका. आतां कोण प्लॅनान बीन वयता न्हू, ते 1-2 बाटले व्हरता, ते जी अटॅक आहा म्हण तांकां खबर आहा. पूण बाकीचे पळय गाडयांनी बीन वयता न्हू, तांकां ते ड्राय घेता की ताचे बरोबर कितें मिक्स करता? हांव तांकां कितें सांगता, पयलीं घेयात, पयलीं घेतल्या उपरांत तुमी इल्लें घेयात, तोंडान धरा, गळ्या तोंडान, आनी मागीर जितकें स्लो जाता तुजे कडेन तितकें स्लो कर. आनी मागीर कितें काय डिफरन्सिएशन हें कळपाक जाय म्हणून एक लिमका यूज कर. लिमका यूज केल्या उपरांत कितें जाता तुका ओरिजिनल टेस्ट आनी कितें घातल्या उपरांत टेस्ट कितको आसा तो कळटा. कितें वेदर फीट ओ नो. हांव चडशे लोकांक कोक दिवंक वचना, कित्याक कोकान चड हें आसा न्हू, शुगर आहा. पूण हांव चडशें प्रिफर करता लोकांक लिमकाच घेया म्हणून. कितें म्हाका तशें हें कांय ना. आनी केन्ना कस्टमरांक सांगता बाबा लिमीट जालां. हो सदांच सोरो डेंजर सोरो आहा. तो मात स्ट्रॉंग आसता, तो लागता बेगीन, कळना तो बेगीन लागता. मागीर तुका पियेता तुका पियोवपाक लायतलो आनी मागीर आडो उडयतलो हांव सांबाळून म्हणटा. कितें तें मात तांकां सांगता हांव कितें. पूण ते हॅप्पी जावन वता.
हॅप्पी जावन वयता, सगळे हॅप्पी जावन वयता कम्पेर्ड टू बाकीचे जे ड्रिंक्स आसा ताचे परस ते म्हणटा बाकीच्या ड्रिंक्सा पेक्षा दीस इज व्हेरी नायस म्हणटा. कितें आमी असले पळोवना, थोडे कडेन मेळटा म्हणटात पूण ते कलर आसता. हांवें म्हणलें ते कलर आसता पळय तेंची ती प्रोसेस तेंचो काडपाचो वेगळो आहा. पूण म्हाजी जी आहा ती डिस्टिलेशन प्रोसेसान काडलेली आहा. इन्फ्यूज फेणी डिस्टिलेशन प्रोसेसान काडलेली आसा. तेन्ना हेका व्हडलें कांय ना. खंयची मागीर तूं फेणी माग इट इज टोटली क्रिस्टल व्हायट. तुमी मागीर मिक्स करना, तुमी ते जेन्ना डिस्टील जाता तेन्नाच प्रोसेसान जे आहा तें जाता तेन्नाच तो फ्लेवर घालता. तेन्नाच फ्लेवर घालून ते काडप आसता. कितें आनी म्हाका जायते जाणांनी सपोर्ट केला की सर फुडें कर रे तूं, आमी आहा न्हू. मेन इम्पॉर्टंट कितें तेंचो सपोर्ट जाय. तूं म्हाजें बरें म्हण ते फेणी काडपी लोक आसा, कारण तेच निमाण ते हें करपाचें त्या टायमाचेर तांकां तें एड करपाचें कितें करपाचें केन्ना केन्ना सांगता चेंजीस करून जाल्यार सांगता. पूण थोडे करता थोडे करिना. पूण कितें आसा तुमी रावता थंय वचून तेन्ना हें करतना काय ते आपण जावन करना. ना तशें रावन कांय फायदो ना. विस्वास व्हडलो न्हू. विस्वासार चलपाक जाय न्हू. तें तशें हें ना. कितें खूब जाणांनी म्हाका केलें, ट्राय केलो म्हाका अशें की खंयच्यान हाडटा कितें हाडटा. तें म्हणलें तुमकां कित्याक लागता, तें लागना. कांय गोश्टी अश्यो आसता ते सिगरेट दवरचें पडटा. नाजाल्यार ताका व्हॅल्यू असो उरना. बिजनेसान तुका व्हॅल्यू असो कांय उरना. कितें ना तुका अशें न्हू म्हाज्यान डिस्क्लोज करात तशें प्रॉब्लेम कांय ना. पूण कितें आसा ते सिगरेट आसता ना न्हू. तें तुका सांगल्यार म्हाका वंडर जाय तें विचारता. हांवें म्हणलें तुमी वंडर विचारता कित्याक, म्हाका तुमी सांगलें. आनी तुमी कितें तरी प्रायज दवरिल्ली खंय वंडर? लास्ट इयर हांवें प्रायज दवरलेलो. कोण सांगता न्हू 1 2 3 2 तितून हे त्या वंडरात तुमी फेणी भितर कितें इंग्रेडियंट्स कितें घातले सांगता. ते सांगता न्हू 1 बॉटल फ्री कोण दवरूं ना. कोणाकच कडेन जालां जायते जाण येयले पळोवपाक ना टेस्ट करून पयली ना ना ना. अजून म्हाका लोक येता थंडी बीन जायना वचना जाली काय आमी एंटीबायोटिक्स अमके घेतले तमके घेतले इल्ली फेणी दी कितें दिता तूं. पूण हांव तांकां दिता वंडर दिता. हांव सांगता तांकां वंडर कीप वंडर दिता नाल्यार आयलंड स्पेशल दिता. पूण कोवीड टायमार सुद्दां हांवें जायती फेणी विकली. लोक म्हाका आजुनूय म्हणटा देवान तुजेर बेसांव घालूं म्हणटा थोडे. आमी कोविडा एक इंजेक्शन घेनासतना आजुनूय म्हणटा आमी बरे आहा आनी आमी साल्वार केले म्हणटा तुवें. तें म्हाजें न्हू. तें सगळें देव चक्रांक गुणोवपाचें देवाच्या तातीन आहा न्ही ती. खंय पावोन कितें करपाचें आहा पळय तें. पूण आपूण सो आमी आतां पळयलें की इतली तरेच्यो फेणी अनिल बाब काडटा आनी ते ताजे आपल्या कस्टमरांक तो कसो इतलो इम्पॉर्टन्स दिता. ताजी क्वॉलिटी तो ताजी सामकी ताजी प्रायम ताजें हें आसा. आनी अशे परिस्थितीन भितर आमी ताजी हो बार चलता, लोक येता, एन्जॉय करता, वता. आनी सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ह्या आयलंड बार एंड रेस्टॉरंटाचो तो म्हणजे ताजें लोकेशन. आतां हें लोकेशन आसा ताजें नांवूच आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट बिकॉज इट इज ऑन द आयलंड. दिवाडे आयलंडाचेर आसा आनी दिवाडे इतलें सुंदर आयलंड आसा, इतलें सुंदर प्लेस आसा, चारी वटेन ग्रिनरी. आनी तांचें हें जें बार ताजें लोकेशन आसा तें सुद्दां एक्झॅक्टली मिडल ऑफ द फील्ड आनी चारी वटेन ग्रिनरी आसा. सो ताजो तांकां एडवांटेज आसा. आनी त्या फेणीच्या फ्लेवरां भितर हांचें एनवायरमेंट आसा, हांची जी ग्रिनरी आसा ती आनीक भर घालता. सो ताजे खातीर लोक आनीक एन्जॉय जावपाक शकता. आनी बरी वारें आनी पावसान तर हांगा सांगपाची गरज ना. इतले तरेचो एटमॉस्फियर हे पावसान आसता. सो आमी हांगा हांच्यान भायर सरया म्हणजे पळयलें. आनी हें आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट एक युनीक अशें आसा. आनी युनीक गोश्टी अनिल बाब करता हांगा वेगवेगळे तरेचे एक्सपेरिमेंट्स करून. आनी फेणी भितर तांणी एक तरेचें आपल्याचें नांव तयार केलां. तें हाजे फुडेंय उरतलें कारण तांचे अजून पर्यंत हें सोंपूना. तांची इच्छा आसा की आनीकय वेगवेगळे तरेच्यो आतां 18 फेणी ऑलरेडी जाल्यो फ्लेवर्साच्यो. आतां आनीकय नवे नवे फ्लेवर्स सोदून काडपाची तांची इच्छा आसा. आनी ती फुडले खेपे बटरफ्लाय आनी फुडें आनी कितें कितें मेळटा तें आमी पळोवया. अनिल बाब थँक्यू आमचे कडेन उलयलें म्हणून. हांव बसला आयलंड बार एंड रेस्टॉरंटान आनी हांगा बसतकच तुमकां हो व्यू मेळटा. इतली सुंदर क्लायमेट. हांगा सगळी पूर्ण ग्रिनरी, चारी वटेन शेतां आनी ग्रिनरी, थंड वातावरण, बारीक बारीकसो पावस पडटा आनी पक्ष्यांचो चिवचिवाट सगळे कडेन. इतलो सुंदर एटमॉस्फियर हांगा आसा आनी एक वेगळोच तरेचो मजा येता हांगा बसपाक. आनी आमचे बरोबर आसा ही फेणी आनी ही आयलंड स्पेशल फेणी. आनी ह्या फेणीची स्पेशलिटी म्हणजे ही तांची मोस्ट पॉप्युलर फेणी. आनी हांगा सगळ्यो चडश्यो ज्यो फेणी आसा त्यो चडश्यो क्रिस्टल क्लियर आसा. तांकां कसलोच कलर ना.
कारण ते डिस्टील करता ताजे पयलींच हे सगळे फ्लेवर घातलेले आसता, डिस्टिलेशना नंतर घालनात फ्लेवर, म्हणून हे सगळे क्लियर तुमकां दिश्टी पडटले. आनी ही फेणी आयज आमी अनिल बाबा कडेन आतां उलयताले आनी ताणें सांगलें आमकां की फेणी कशी टेस्ट करप आनी कशी एन्जॉय करप. कारण ताणें आतां तांकां खूब अनुभव आसा ह्या फेणीच्या फिल्डां भितर. फाटले 20 वर्सां ते फेणी तयार करता, फेणीचे फ्लेवर तयार करता आनी लोकांक दिता. सो तांणी सांगलें म्हाका सगळ्यांत पयलीं खंय फेणी घेवप आनी एक्चुली थोडे लोक तातूंत भितर मिक्स करतात, पूण मिक्स करता ताका तितलो व्हडलो फ्लेवर तुमकां पूर्ण येवपाचो ना. तातूंत खरो जर फेणीचो फ्लेवर जर टेस्ट करपाक जाय जाल्यार विदावट मिक्सिंग ड्राय फेणी घेवपाक जाय. आनी ती पयलीं खंय पयलीं ताजो वास घेवप, ताजो सुगंध घेवप आनी ताजे नंतर मागीर ताजो एक घोट घेवप आनी तो घोट तोंडान असो सारको घोळप आनी तेन्ना तुमकां त्या हाजो टेस्ट येता. ती टेस्ट तूं एन्जॉय करपाक शकता. आनी ताजे नंतर तो स्लोली गळ्यांतल्यान सकयल देंवप, एकदम झप करून घोट मारप ना. झप करून घोट मारल्यार तुमकां उस्की येवपाक शकता, नाजाल्यार एकदम अशें सफोकेशन जाल्या भशेन दिसपाक शकता. कारण ती स्ट्रॉंग आसता आनी ती तुमकां कळटा सारकी सकयल देंवतना. सो म्हणून स्लोली सकयल देंवप गळ्या कडच्यान. सो ही एक टॅक्नीक आसा फेणी पिवपाची. आतां आमी ती एक टॅक्नीक करून पळोवया की कशी दिसता ती. बरें दिसलें. आनी खरी फेणी कशी आसता आनी ताजो टेस्ट खरो एक्सपिरियन्स हातूंतल्यान येता आनी तो डिफरन्स कळटा आनी एक वेगळो तरेचो आनंद आनी वेगळो तरेचो एक्सपिरियन्स हातूंतल्यान मेळटा. आमी आयलँड एंड बार एंड रेस्टॉरंट हांगा आयले आनी आमी हांगा जे मालक अनिल दुर्भाटकारा कडेन उलयले आनी ताजे आमी पळयलें कितल्यो तरेच्यो फेणीज आनी कितले तरेचे फ्लेवर फेणींचे हांगा अवेलेबल आसा आनी तांणी कसले कसले एक्सपेरिमेंट्स केल्या. तांणी जर ज्या फेणीचे ताणें इतल्यो एक्सपेरिमेंट केल्या आनी ते इतले हाजे तांच्यांनी फाटले 15-20 वर्सां काम केलां. वी कॅन कॉल हिम अ फेणी मॅन ऑफ गोवा अशी ताका म्हणपाचें. इतली तांणी ह्या फेणीचेर काम केल्लें आसा आनी वेगवेगळे फ्लेवर तांणी तयार केल्ले आसा आनी फेणीक तांणी एक वेगळ्या उंचायेचेर व्हरून सोडला. कारण हांगा वेगवेगळे तरेचे लोक येता, गोंय भायरच्यान येताच, त्या शिवाय गोंयच्या भायल्यान येता, वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान येता आनी ते स्पेशल तांची फेणी टेस्ट करपा खातीर येता. आमी फेणी तांची टेस्ट करून पळयली आनी एक अजून पर्यंत आमी जी घेतली ताजो फ्लेवर अजून तोंडां भितर आसा आनी तो जो वेगवेगळ्या स्पायसिसांचो तो फ्लेवर एक वेगळीच एक एक्सपिरियन्स म्हणटा तशें आनी दिता. आनी प्रत्येक मनशान हें ट्राय करपाक जाय अशे तरेचे हो फ्लेवर्ड फेणीचो एक्सपिरियन्स. आनी ताचो भितर हें हांचें जें एनवायरमेंट आसा तातूंत आनीक भर पडटा. सो अशे तरेचें हें आयलँड बार एंड रेस्टॉरंट दिवाडेचें युनीक आसा आनी ताचे ओनर आनीक युनीक आसा आनी तांचें काम अशेंच फुडें चालू उरतलें आनी ते तांणी ती इच्छा पळय जाल्यार ते आनीक नवे नवे तरेचे फ्लेवर हाका एड करत रावतले, हातूंत दुबाव ना. सो आमी आतां हांच्यान भायर सरता आनी आमी आयलँड बार एंड रेस्टॉरंटाक आनी दिवाडेकूय निरोप दितात.